कारमोणा हो साश्टीच्या दर्यादेग वाठारांतलो सोबीत सुंदर गांव. गोंयांत येवपी व्हडल्या प्रकल्पाक ह्याच गांवांतल्या लोकांनी सगळ्यात पयलीं विरोध केल्लो. रयजाच्या 2,500 फ्लॅटांच्या प्रकल्पाक ह्या लोकांनी हरकत घेतिल्ली. आता पर्यावरण पर्यटन प्रकल्पाक विरोध करपाक कारमोणकार मुखार सरल्यात. सुमार 90,000 स्क्वेअर मीटर शेत पुरोवन हो प्रकल्प उबो रावपाचो आसा. थळावे पंचायतीक ह्या प्रकल्पाविशीं कांयच खबर ना. हे जमनीचो नवो धनी कोण हे विशीं कोणाकडेन म्हायती ना. कृषी कार्ड आशिल्ल्या थळाव्या शेतकऱ्यांकूच पर्यावरण पर्यटन प्रकल्प उबारपाक मेळटा. फुडले ग्रामसभेत हो विशय मांडपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. हे विशीं कारमोणाचो सरपंच आनी थळावे लोक कितें म्हणटा ते पळयात. खंय पडटा हें आनी कितें तुगेले सावथाक एंड कारमोणा एंडा पडटा सावथ सायडीक. ओके कितें म्हणटात थिंग शिरो म्हणटा म्हळ्यार थिंग सकल कितें म्हणटा तें म्हाका खबर ना. पूण ती एरिया पळय आहा आख्खी ती एरिया स्कॉपला फाटल्यान पड ती आख्खी एरिया आहा शांतार वचून ती सगळी शेतां एरिया आयदर शेतां वॉटर बॉडीज तुजे खासल्ले नालास ते सगळे तेसले पॉन्ड्स ती आख्खी एरिया थिंग एक तुका गोर ना एक बरें तूं बाट म्हळ्यार बांदनाचें तुका कितें माड मेळटलें इतलेंच आनी कांय ना थिंगा. आनी जो तूं एसो जाग्यार नो गव्हर्मेंट तूं एशको बाट काबार करूं शकता शेत काबार करूं आनी उरलें कितें गोंयकार कोण हें तें कोण ते म्हणटा आमी जात तितूंतल्या लोकांक शेत रोयच्या दिताय चोयता हें करूं सोदताय तें करूं करताय म्हूण. आनी जेन्ना तुमकां जर तूं हें येता तुमी लोकांक फटयता ऑब्जेक्शन फायल कराय म्हणून. तुमकां खबर आहा न्हू बाबा ही वस्त आमी हेज्या मुखार आमी शेत हाडोवचें सोदताय शेत रोवचें सोदताय जात तितून लोकांक एनकरेज करूं सोदताय म्हूण शेत रोवपाक. आनी आयज तुमीच तेंगे एप्लिकेशन डिपार्टमेंटान इटसेल्फ तेंगे हें मेळ्ळें म्हणटा तेन्ना रिजेक्ट करपाचें बिकॉज दीज आर फील्ड एंड वी डोंट वॉन्ट टू कन्वर्ट देम. I am myself is very much disturbed over this development which I have come to know actually from the media. But it's most unfortunate that the department doesn't even notify the panchayat when it comes to decision making to such a huge tract of land. We are talking of 92,000 square meters. So when I came to know, first thing I contacted the TCP. They advised me to contact the senior chief town planner in Panjim, which I'll be going to see actually the applicant's file. On the 8th of March, another 2 days, we are having a body meeting and I'm going to place this matter in front of the body members for them to take an appropriate decision. Because this type of a thing which is quite sensitive in nature, one thing is I strongly believe that the natural reserves or resources of this village should be protected and the environment should be taken care of. How can this 90,000 square meters of prime agricultural, I mean we are talking of fertile paddy lands and mangroves here, 90,000 square meter you are just trying to convert, which we are going to put up an objection on this matter, and I am going to place this matter in front of the body on the 8th for appropriate decision as I said, and the same will be placed up with the Gram Sabha also for appropriate decision, because people have to know this. My only grudge against the Department of Town Country Planning is when it comes to such a major decision, you should take the village panchayat into confidence. We need not go into newspapers and refer to this notification. It's your duty to notify, get a NOC from us, rather than directly putting out in the newspapers. So let the people take a call. Prime Minister letter and we will bring it to the notice of the President also. We will forward a copy to the President that this is the state of Goa and this is what is happening in Goa. We have been fighting to save Goa. We have been fighting against Raija and now we have to fight against all these people. So whoever comes, we have to fight and try and get justice. So what is the government doing? It is the government who is asking people to go to the court. People doesn't want, we don't want to go to the courts. The government is forcing us to the court because all these things the government can settle. जे एक टायमार भरपूर शेत पिकताले अशे जाग्यार ते आतां हें कन्वर्शन जावपाचें आहा. म्हाका कांयच सदमना हे सरकाराचें चिंतप वो हे लोकांचेर चिंतप. हांव सरकार म्हणटा आसतना लोकूय म्हणटा हे कितें म्हणून चोयता गोंयां एकी रातयां भितर गोंयचें बॉम्बे करपाक अशें तेमी चिंतलां. एक टायम येवं दी आनी गोंयकाराक ते शेतां परोवन घर बांद दी 100 वर्सां उपरांत. पूण तें आयजूच कित्याक करप हें म्हाका दुबावाचें जालां. अग्रो टुरिजम इको टुरिजम चिंतला जाल्यार खंयच्याय गोंयकाराक एक प्रमोट करपाक खंयचेय नवे सुनाक जे शेतांत वचूं सोदना ताका शेताची एक बांदी अग्रो टुरिजम करून एक बांदी कोर्स करून
भाजी रोवन एक बांदी गोरवाक बांदून आनी एक बांदी हॉटेल करून ते नवे गोंयकारांक कर दी. कित्याक तुका 90,000 स्क्वेअर मिटर जाय, एक कोणा कडेन 5,000 स्क्वेअर मिटर आहा ताका कर दी, ताका कंपल्सरी कर. इतली भाजी रोयल्यारूच तुका एक रूम हॉटेल दितलो म्हण. इतलेंच म्हजें मागणें आनी हेजेर अभ्यास जावपाक जाय. कारमोणाच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत.